बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मरून पुनर्जीवन झाले आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे असू. भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक ह्या देव मंदिरांत आयच्या मिसा भेटीक माय मोगाची उकार. हे मिसा आज आमी भेटयता डॉनल्ड ग्रासियासी आमचे बाब आसत, ताची गोडची आज पयल्या वर्साचो उगडास करतात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत बोतेन ताका वांटो दिवंक मागतना आमी खेरीत भाशेन मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या बसत हेरां मदें सिएना फेर्नांदीस, एमरॉय विएगस, लीना फेर्नांदीस, ऑगस्टीन पॉल मास्कारेनीस आपलो वाडदीस समारंभतात. तांकां बरी भलायकी, देवाचो आशिर्वाद. तशेंच आज आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात हडसन एंड क्लॅसी ड सिल्वा, नेवी आनी युतेनिया पेशोत. तांकांय आनी आपलो लग्नाचो दीस पाळटल्यांक देवाची कृपा आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे पिडींत आसलेल्या भाव भयण्यां पासत आपल्या भलायकींत देवान तांकां सांबाळूंक राखूंक. आयज पवित्र सभा करता परब बागयोन फिलीप आनी बागयोन जाकोब हे जेजूच्या 2 आपोस्तलांची. बागयोन फिलीप जेजूक म्हणटा आमकां बाप दाखय. जेजू म्हणटा म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. जेजूच्या संबंदान वाडून ओदीक बापाक आमी ओळखूंक पावूंक, ओदीक बापाची भोसवण करूंक आमकां आज हे मिसांत हे दोनूय आपोस्तलांची कृपा आनी आदार मागून घेवया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
Omozo prat, omozo bodo prat. Eba sodbagyon sudans ang kwad marik. Soglan diutang ani bokta. Antum kam babam vidino. Mujagatiramcha sarveshpara devalagi. Binanti kurat mud pratun magta. Sorpod vedar dev amchi kaklut kuru. Sogli amchi patka bukson amka sasna jajvita paum. Amen. Moiman deva kun surgi ani shanti tateshtan somsari. Surveshwara deva surgi charaya. Surveda deva. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासता. तुझ्या वैभवापासो आम्ही तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवाचे शेडे. तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत कर. तू बाबाच्या उलस्याक बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया आमचे एकल्याची इंतसां बागुबातना डोनाल्ड ग्रासियासी आमच्या भावाक ताणें आशिल्ली सासणाची शांती जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो बागेली तो जावंक मागुया. कावेल्यो सिंतान आमची एक भयण सांताना पेरेरा आपल्या पासून मागूंक लायता तिका बरी भलायकी, तिका देवाचो किरीत आशिर्वाद आमी सांत मागुया. सर्वेश्वरा कोण बाळे बापा, जेजू खातीर आपलें रोगोत वारयलोलें त्या तुज्यान दोन दुतां भाग्यवंत फिलिपाची आनी जाकोबाची आयज आमी परब समरमता. तांच्या मागण्यांक तूं कान दी आनी तुज्या पुताच्या कोश्टा मरना आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो दी. अशें तुका रूप पळोवन आमकां सासणांक दादोशी जावंक मेळटलें. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. भाग्योंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणांदो, हांवें तुमकां परगोट केला, तुमी मानून घेतला आनी 3 भावार्थान सांबाळटा त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगोट केला तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें. नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोळ. बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकोवन घेतला तीच तुमकांय हांवें दिला. म्हज्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3रे दिसाक तो पुनर्जीवंत जालो आनी कायफासाक आनी उपरांत 12 तो
तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 ओदीक भावा भयणांक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदूतांक. सोर शेवटी म्हाकाय दीस बोचे आदीं जल्मलेल्यांक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब जावन दी. शेकांचे पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. सगळीं म्हणुया. शेकांचे पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंत्रोलार देवाची मोहिमा वन्नितात. मळब ताच्या हाताचे काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलयत आसा. जबाब शेकांचे पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी शेकांचे पृथ्वीचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. जबाब शेकांचे पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गाराक उबी रावया. Zoi, 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 sole spora. Zoi, 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 sole spora. Zoi, sole spora. Zoi, sole spora. Zoi, sole spora. सुमी म्हणटा वात सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. Zoi, 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 sole spora. Zoi, 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 sole spora. Zoi, sole spora. Zoi, sole spora. Zoi, sole spora. सर्वेस्पव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून तोमासाक म्हळें वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसलेली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसलेली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें सायबा आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाद केलो. फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हूण तुमी सत मानिनाय. जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजे उश्टुगी उलयना पूण म्हजे सवें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सत मानून घेयात. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. हांव तुमकां सत सांगता जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशीत तितलेंय हांव करतलो आनी अशें पुता सवें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशीत जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
Konkani tuka Krista. भयणी भावांनो, आज आमी भाग्योन फिलीप आनी भाग्योन जाकोब हे जेजूच्या दोन दुतांचो दोग आपोस्तलांची परब करता. आनी आमी जाणो पवित्र सभा हे 12 खांब्यांचेर द 12 पिलर्स 12 आपोस्तल तांचेर बांदलेली आसा. आनी आज दोगांची एका दिसा परब करून पवित्र सभा आमकां तांची इल्ली खबर सांगता. आनी आमी आमच्या धर्मदुतांची जाचेर आमची पवित्र सभा बांदलेली आसा ताची इल्ली ओळख घेवंक जाय. भाग्यवंत अगुस्तीन म्हणटालो, इग्नरन्स of the Bible is ignorance of Christ. आमकां पवित्र पुस्तकाची ओळख जाय. पयले वाचपान तुमी आज आयकलां केफस. केफस म्हळ्यार कोण तो नकळो. कोण केफस? जेजू पुनर्जीवन जालो आनी केफसाक आनी उपरांत 12 दिश्टी पडलो. केफस म्हळ्यार कोण? हू इज केफस? पनिशमेंट दिवपा पडो. केफस हाचें दुसरें नांव पेद्रू. भाग्यवंत पेद्रू. केफस म्हणजे खळप. जेजू ताका सांगता, तूं खळप आनी हे खळपार हांव म्हजी सभा बांदतलो. भाग्यवंत पावलू पेद्रू केफस म्हणटा. केफस म्हणजे पेद्रू. केफस म्हणजे खळप. सिमांव ताचें नांव आसलें. जेजू ताका म्हणटा, तुका आतांच्यान केफस म्हणटले, म्हणजे खळप तूं. पयलो पाप साहेब. Another word for Peter. Peter means rock. Tu és Petrus, et superam Petram edificabo ecclesiam meam. जेजू म्हणटा, तूं खळप, तूं केफस. ग्रीक भाशेन केफस म्हणजे खळप. हे खळपार हांव म्हजी सभा बांदतलो. जेजू ताका दिश्टी पडलो म्हणटा भाग्यवंत पावलो. ते उपरांत दिश्टी पडलो 12. ते उपरांत दिश्टी पडलो जाकोबाक म्हणटा. आनी सगळ्यांक निमणो म्हणटा म्हाका दिश्टी पडलो. म्हाका दिश्टी पडलो. प्रीमेच्युअर चायल्ड म्हणटा आपूण. प्रीमेच्युअर चायल्ड. भुरगें बेगीन जल्मलें 9 म्हयने जल्मच्या आदीं आमी ताका प्रीमेच्युअर डिलिव्हरी म्हणटा. प्रीमेच्युअर चायल्ड म्हणटा. भाग्यवंत पावलू सांगता आपल्या बरोवपांत कोरिंथांतल्या क्रिस्तांवांक, आपूण म्हणटा प्रीमेच्युअरली बॉर्न. आय वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट. आय वॉज प्रीमेच्युअरली बॉर्न. म्हणजे कितें? हांव दामास्काचे वाटेर आसतना जेजू म्हाका मेळ्ळो. पडलो हांव घोड्या वेलो. जेजून म्हळें म्हाका कित्याक पिडापीड दिता. आनीक आपले विचून काडलेलें हात्यार आयदोण म्हाका केलो. आय वॉज प्रीमेच्युअरली बॉर्न. काळ बोच्या आदीं म्हणजे म्हजी तयारी बी कांय ना. म्हाका 12 जाणांची तयारी आसली. म्हाका कसलीच तयारी नासली. हांव ओळखूं नासलो ताका. ताचो ताडो आयकूंक आयलो म्हाका. म्हजे दोळे कुड्डे जाल्लेले. हांवें म्हणलें, तूं कोण सायबा? आनी ताणें म्हाका सांगलें, हांव जेजू. तूं म्हाका पिडापीड दिताय. आनी हांवें ताका सांगलें, हांवें कितें करचें आतां? तूं दामास्काक वच. तुका कोण तरी सांगतलो कितें करूंक जाय तें. आय वॉज बॉर्न प्रीमेच्युअर. भाग्यवंत पावलो आपले चिटींत म्हणटा, म्हजी मन बदलणी प्रीमेच्युअरली जाली. अकस्मात जाली. लायक ए चायल्ड कमिंग आउट फ्रॉम द वूम ऑफ अ मदर वेन शी इज नॉट प्रिपेर्ड. ताका आमी प्रीमेच्युअर डिलिव्हरी म्हणटा. ताका मागीर भुरग्याक इन्क्युबेटरान घालता. आपल्याचें जिवीत हे भशेन भाग्यवंत पावलो चिंतात. भाग्यवंत फिलीप आनीक भाग्यवंत जाकोब हे दोग आपोस्तल. मागीर मायाचे 14वेर आमी परब करतले. हांव भाग्यवंत मतायस. जुदास गोड घेवन मोतूच
घेवन माथायसाक सोडती घालून ताका विचून काडलो. आमच्या गोंयांत एक फिरगोज आसा, एक गांव आहा, ताका सामातीयस म्हणटात, मालारा म्हणटात. दिवाडे घेवन मातियस, सामातियस ताका विचून काडलो. 12वो आपोस्ल जेजूचो. हे 12 आपोस्लांचेर आसा जेजूची पवित्र सभा. भाव फिलीप ताचें मेन्शन इन द 4 गॉस्पल्स आमी कितलेच फावटी आयकता. घेवन फिलीप तो बेतसायदा, पेद्रू, जाकोब, जुआंव, आंद्रे तांचे बाराबरचो एक कारवी फिलीप. फिलिपाक जेजू मेळटा. फिलीप आनी आंद्रे जेजूशी रावतात. मागीर फिलिपाक नातानएल मेळटा. बार्तोलोम्यू आमी म्हणटा, दुसरें होतो नातानएल मेळटा. आनी फिलीप रोखडोच नातानएलाक सांगता, आमकां मेसियस मोजेसाच्या शास्त्रांत बरयलोलो तो मेळ्ळा. तो जेजू, जुजेचो पूत, नाजरेतकार. नातानएल म्हणटा, नाजरेतचो? ओ माय गॉड, नाजरेतचें कितें बरी येता. आनी नातानएलाक जेजू मेळटोच नातानएल म्हणटा, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. नातानएल फिलिपाक लागून जेजूक अणभवूंक पावता, जेजूचेर भावार्थ दवरूंक पावता. फिलिपाची खबर आमकां मेळटा उण्यांची मिलाद करता तेन्ना. फिलीप म्हणटा, एका भुरग्या लागीं 2 मासऱ्यो आनी 5 उंडे आसात, ते हाडून दिता तुका, तूं मागीर जाय तें कर. 5 उंडे 2 मासरी घेता. फिलीप जेजूक सांगता, एका भुरग्या लागीं 5 उंडे 2 मासरी आसात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, फिलीप जेजूक म्हणटा, आमकां बाप दाखय, शो अस द फादर. यू आर टॉकिंग सो मच ऑफ द फादर, शो अस द फादर. इतलेंच पुरो आमकां. वी आर वेटिंग टू सी द फादर. आनी जेजू म्हणटा, फिलीप, इतलो काळ हांव तुमचे बरोबर आसा, तूं बापाक वळखो न्हय? हांव आनी बाप एक. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. भाव भयणीनो, ह्या फिलिपाची आज आमी परब करता. जे फिलिपान ते इथिओपियाच्या युनूक ताका जेजूची ओळख दिली, बावतिझम दिलो. इन द एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स फाटल्या दिसांनी आमी आयकलां, फिलीप ते गाडयेन बसता, तो युनूक ताका जेजूची खबर सांगता. इथिओपियेकार तो. आनी तो म्हणटा, म्हाका बावतिझम घेवंक खुशी आसा. थांबता गाडी, फिलीप ताका पवित्र स्नान दिता. जेजूचेर तो भावार्थ दवरता, तो आनी ताचो घोराबो. आनी फिलीप नाच जाता. आनी इथिओपिकार खुशाल जाता. खुशालकायेन आपली फुडली वियास दवरता, आपल्याक जेजू मेळ्ळो म्हूण. फिलिपा उद्देशी. भाव भयणीनो, आज फिलीप आनी जाकोब वॉज द बिशप ऑफ जेरुसलेम. एमीच पर्सिक्युशन जाकोब जेजूक गोवाय दिता. जाकोबान चीट बरयलेली आसा. घेवन जाकोबाची चीट तुमी वाचूंक जाय. जंय तो जिबेची खबर करता. जीब म्हणटा एक उज्याचें आगटें. उज्याचें आगटें म्हणटा. सगळो उजो घालूंक जाता जिबेच्यान, आडना ताका, पूण म्हणटा एक आगटें उज्याचें. सो स्ट्रॉंगली स्पीक्स अबावट आवर टंग. ही जीब तो म्हणटा आमी देवाक सायबा पाव म्हणून वापरता, आनी ही जीब म्हणटा आमी लोकांचें पाड जावं म्हणटा, लोकांची शिराप सोडटा, लोकांच्यो खबरो करता, लोकांक खाला आपटिता. हे जिबे उद्देशी म्हणटा लोकांचें नांव
आमी कापसा भाशेन उबयता भाग्यून जाकोबाची चीट. जाकोबाची चिटीन आमकां आनीक एक मेळटा. तो म्हणटा भावार्थ आनी कोन्यो बरोबर वचूंक जाय. हांव भावार्थी म्हणल्यार पुरो ना, म्हज्या कोन्यांनी हांवें दाखोवंक जाय. आनी कोन्योच पुरो न्हय, भावार्थ जाय. पण दोनूय टू सायड्स ऑफ द सेम कॉयन, फेथ अँड वर्क्स. आमचो भावार्थ आमी आमच्या कोन्यांनी दाखोवंक जाय. आमी इगोर्जे घेता, हांव बरे भाशेन मिसान वांटो घेतलो, घरा पावले म्हणटच हो भावार्थ आमच्या कोन्यांनी दिश्टी पडूंक जाय. हाचें पाड जावं, तो मरून, ताचें गोठण जावं म्हणूंक जायना. दुसऱ्याक गाडी मारूंक जायना, दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करूंक जायना. भावार्थ हांवें अनुभवला मिसान, हो भावार्थ आमच्या जिवितांतल्या कोन्यांतल्यान दाखोवंक जाय. भाग्योन जाकोब सांगता बोथ गो टुगेदर, बोथ गो टुगेदर. एक बायल सांगताली म्हाका, फादर म्हजो घरकार मिसाक गेलो म्हणटच बरें दिसता, घरांत सुसेग आसता. मागीर मिसासून आयलो, चाव पिता आसतना कोमेस्ता, ही चपाटी बरी जावंक ना, ताका मीठ घालूंक ना, ही चाव बरी जावंक ना, आनी कितें जावंक ना. कॉन्स्टंटली ही कंप्लेन्स. ओन्ली वेन ही इज एट मास देर इज पीस इन द हावस. उपकार ना. फेथ अँड वर्क्स शूड गो टुगेदर. आनी हें गरजेचें. हें जाकोब आपले चिटीन सांगता. आमी घरा पावतच आज वाचुया भाग्योन जाकोबाची चीट, वाचुया शुभ वर्तमान, जंय आमकां फिलिपाची खबर मेळटा. आनी काय बरें वी आर इन इस्टर सिजन. हे दोगूय जेजूचे पुनर्जिवनपणाचे गोवाय. दोगांयनी जेजू पासत जीव दिलो, देखून आज आमी हें तांबडे आंगले घाला. हे दोगूय आपोस्तलांक आमचो मान दिवं. जेजूच्या जिवंतपणाचे आमी उर्बे बरीत गोवाय जावं ह्या मिसांत आमकां जेजूची कृपा मागुया. भेटवणेचें गीत करुया. गायन गावया सर्वेस्परा देवा. C32 पान 42, C32 पेज 42. बरी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनोखणीक मोहिमे आमच्या याके पवित्रतेच्या आदोबाक सर्वेस्पर मानून घेवन आमची तरणाटी क्रिज्म घेवंक तयार जातली ओल्ड गोवा रेतीराक गेल्लीं आसात. आज तांचो उगडास करुया. हो तांचो रितीर तांच्या आत्मीक फायद्याचो जावंक किरीत भाशेन मागुया. प्रितचे बापा, भाग्यून फिलीप आनी जाकोब हांचे पोरबे समुयार आमी तुका बोमतांव ती देणी तूं स्विकार कर. कोश्टां दोगदांक पिडेक सांपडलेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ बरे कोन्यांनी भरलेली भोक्ती जावं दी. आनी डॉनल्ड ग्रासियाचे आमचे भावाक तुजे सासणीक सुखांत वांटो फाव जावं हें आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन बासुया. अशें आमी करून खावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवेदर आनी सासणेचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवळ्या तुजो इन तूं केदीन सांडिनाय पूण भाग्योन दोन मुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारान सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हजे दुनिया आनी म्हजें देव. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मनूच्या आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. सर्वेस्परा तुजे चाकरा डॉनल्ड ग्रासियसाची काकूत कर. ताका तुवें संवसारांतलो आपोवन वेल्यार एक परस्पर बावतिजमा वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तशेंच ताचे बराबर तो आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मनीशी काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन
भाग्यून फिलीप आनी जाकोब, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू जाय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जेजूक आमचो बाप म्हणून उलो मारूं बापाक मागणें करूंक जेजून आमकां शिकयलां. तर आज सगळे विश्वासान एकाच स्थळ्यान बरोबर म्हणुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज चमकायो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयसून खांदी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बुगस आनी आमकां कावण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायट ते आमकां निवाद दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपात कंदी सुटोय आनी सर्वाकंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुवें कशे परमणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. भाग्यून फिलिपान आनी जाकोबान पोरगुटलेलो जेजू आमचो सुरवंडार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत भक्तीपणी आतां वांटून घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भावार्थाचे दोळे जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D5:40 D5 पेज 49. Dole,
प्रार्थूया. भौमगाल बापा, आमी घेतला ते क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या दोन पुतां फिलिपा आनी जाकोबा बाराबर तुज्या पुताक पळोवंक आनी तुकाच ताचे सवें ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता, तेच तुजे पुता जेजूचे नांवी. आज सांजे 6 वरांचेर नागाळी वाठारांत खुर्साची मीस आसा. 6:30 वरांचेर जाता तांणी वांटो घेवचो. मारिवेल ह्या वाठारांत खुर्साची नोवेन चलता. आज परंपरे प्रमाणे पुरसाची परब जाताली, पूण आज आमी जाणव ही परब भाग्योन फिलीप आनी जाकोब आनी खुर्साची पवित्र खुर्साची दोबाजीक परब सप्टेंबराचे 14वेर पवित्र सभा करता. आमची भुरगीं रेतीराग केल्लीं आसात, तरणाटी तांचे बसत करीत भाशेन मागुया. आज सांजे 6 पर्यंत ती परत येतली. फाल्यांच्यान दिसपट्टीन दोतोन आमचे क्रिज्म घेतलेल्या तरणाट्यांक सुरू जाता. फाल्यांच्यान 5 ते 6:30 आनी दिसा दिसपट्टी तांकां मार्गदर्शन दिवंक, बरे भाशेन तयारी करूंक कोण कोण पाद्री आनी गृहस्थी माद्री येतल्यो तांकां उलोवप दिवपाक, तांकां निमाणी तयारी करपाक. कोणेंच ही तयारी चुकोवची न्हय. सर्वेश पो तुमची सवय आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद फिलीप आनी जाकोबा भाशेन पुनर्जीवन जेजूक गोंय दिवंक तुमकां धाडटा. जिवितांतूं उजवाडांतूं शेवटाक आमी गायन गावया. K4 पान 140 आनी 1 K4 पेज 141.